तुमकां एक सामकें सेन्सिटीव इशू बद्दल आमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय. म्हाका दिसता की 2019 हे वर्स सुरू जाल्ल्या आनी वर्साचे सुरवातीक हो सगळ्यांत चड सेन्सिटीव विशय आसतलो आनी हो सबंद गोंयांक अफेक्ट जाता आनी हाचो परिणाम सबंद गोंयचेर पडटा असो हो विशय जावन आसा. आतां हो विशय इतलो सिरियस आसा की खरे जे गोंयकार आसा, गोंयकार म्हणजे आमचे खरे ओरिजिनल गोंयचे गोंयकार आसात. आतां गोंयकार ओरिजिनल म्हणल्यार गोंयचे कसले तुका ओरिजिनल म्हाका कित्याक म्हणचें पडटा, कित्याक इलेक्शन लागीं येता येता गोंय गोंयकार गोंयकारपण बी म्हणून हांगा कॉस्मेटीक गोंयकारूय खूब जाण तयार जातात. हे खातीर म्हाका मुद्दम स्ट्रेस करचें पडलें की ओरिजिनल गोंयकाराच्या आंगार कांटो उबो रावतलो, इतलो सिरियस हो विशय जावन आसा. जेन्ना जेन्ना भाजपान गोंयचेर लक्ष घाला तेन्ना तेन्ना अशे तरेन लक्ष घाला म्हणल्यार तांची नजर पडप म्हणल्यार गोंयचो विनाश जावप अशी परिस्थिती जाल्या. आतां सुद्दां गोंयचेर तांची अशीच नजर पडल्या आनी भाजपाची जो केंद्रीय सरकार आसा तांच्यांनी एक प्रपोज प्रोजेक्ट केला, दॅट इज मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क म्हणून. आतां तुमकां सांगीन दिसता की ऑक्टोबर 2017 कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स दॅट इज CCEA ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाणें 35 लॉजिस्टिक्स पार्क्स एज पार्ट ऑफ नॅशनल कॉरिडॉर एफिशियन्सी एनहान्समेंट कॉम्पोनंट दॅट इज NCEEP ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट हाजे अंडर लॉजिस्टिक्स पार्क अप्रूव केल्या. आतां लॉजिस्टिक्स पार्क अप्रूव केले तांच्यांनी 35, तो एक गजाल वेगळो आसा. पण सरप्रायझींग म्हणल्यार कितें की जेन्ना पार्लमेंटान 3 जानेवारी 2019 एक क्वेश्चनाचेर खासदाराचे क्वेश्चनाचेर जेन्ना रिप्लाय आयलो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज हे मंत्र्यान जेन्ना ताचेर रिप्लाय दिलो तेन्ना आमकां कळून चुकलें की हातूंत गोंयचोय समावेश आसा. ही 35 जी लॉजिस्टिक्स पार्क ते करून सोदता तातूंत गोंयचो समावेश आसा. आतां जेन्ना ते आमी डिटेलान ते क्वेश्चनाचो जो रिप्लाय आसा ताचेर जेन्ना डिटेलान आमी गेले अशें लक्षान आयलें की जी लिस्ट आसा तो बरें व्हडलें लिस्ट आसा 35 म्हणल्यार तातूंत सरप्रायझिंगली पणजे म्हणून दिसलें. आतां हें म्हाका दिसता की सांगपाची आनी आमी प्रूव करपाची गरज ना की हो प्रोजेक्ट अनावन्स करचे पयलीं ऑर प्रपोज करचे पयलीं भाजपाच्या सरकारान, तो राज्य सरकारान जावं किंवा तो केंद्रीय सरकारान जावं, हो जो लॉजिस्टिक्स पार्क आसा हो गोंयचेर फोर्स केला, हो लादलेलो प्रोजेक्ट आसा. तर हे परिस्थितीन लॉजिस्टिक्स पार्काक जाय पडटलें कंटेनर टर्मिनल. कित्याक लॉजिस्टिक्स म्हणल्यार कितें, जें कंटेनरांनी सामान येता दुसऱ्या देशांच्यान येता, दर पयसच्यान जे गुड्स येता वेअरहावजांच्यान येता, फॅक्टरींच्यान येता, ते एका रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक्स पॉयंटा वयल्यान दुसऱ्या लॉजिस्टिक्स पॉयंटाक मूव करप. सबसिक्वेंटली इट गोज टू द लोकल मार्केट आनी सबसिक्वेंटली टू द एंड कंज्युमर. पण लॉजिस्टिक्स पार्क पणजे हाडपाचे तांचो विचार जो तांच्यांनी केला, कित्याक तुमकां सांगल्या प्रमाणे पणजेन 2 हायवे इंटरसेक्शन जाता. पण तें पार्क जर पणजे हाडलें जाल्यार एक सामकी गजाल लक्षांत घेवपाची गरज आसा, ती म्हणल्यार पणजे आमचे कडेन रेल्वे लायन ना. रेल्वे लायन ही कित्याक गरजेची, कित्याक लॉजिस्टिक पार्काक कंटेनर टर्मिनल आसप सामकें गरजेचें आसा. आतां बाळ्ळी एक आसा तुमकां खबर आसतलें कंटेनर टर्मिनल, तशें लॉजिस्टिक पार्काक कंटेनर टर्मिनल आसप हें सामकें गरजेचें. आतां कंटेनर टर्मिनल जर पणजे ना ताका अल्टरनेटीव कितें काडटले हे लोक. अल्टरनेटीव वील बी एडिशनल बर्डन ऑन द ऑलरेडी ओवरलोडेड हायवेज. नंबर 2 जे ऑप्शन ते एक्सप्लोर करपाचे विचारान आसा ते म्हणल्यार करूंक शकता, कित्याक रेल्वे लायन तर ना. एक म्हणल्यार रोड्स, दुसरी इज वॉटरवेज. आतां जर तांकां पणजे म्हणटा थंय जर करची पडली जाल्यार वॉटरवेजाचेर जेटीज डेव्हलप करच्यो पडटल्यो, वीच वील बी फ्रॉम पेंजीम टू रिबांदर कॉजवे ऑर फर्दर. आतां पणजे टू रिबांदर कॉजवे वीच इज अ हेरिटेज एरिया, थंय जर हाडून जर जेटीज एडिशनल घाल्यो
फॉर लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स आनी फॉर दीस लॉजिस्टिक्स पार्क जाल्यार म्हाका दिसता एक हांवें काँग्रेस पक्षाचो प्रवक्तो म्हणून सांगपाची गरज ना. कोणूय मनीस तुमकां सांगतलो परिस्थिती कितें जातली पळय ती. पणजेची जी ब्युटी आसा, हेरिटेज आसा, हिस्ट्री आसा, कल्चर आसा तो काबार जातलोच. पोर्तुगीजांनी सुद्दां म्हाका दिसता पणजे पळयता आसतना विचार करता आसतना पोर्ट मुर्मुगांव पोर्ट आसलो आनी पणजेचो विचार करता आसतना दुसरे तरेन विचार केल्लो. पण ते सुद्दां टायमार जशी हुकुमशाही म्हाका दिसता आज भाजपाचे करूंक सोदता आनी गोंयच्या माथ्यार हे लादूंक सोदता. पणजेच्या आनी नेबरींग एरियेचे लोकांक हांवें ऑलरेडी सांगला लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडीज म्हणलेले. पण हे सरकार सदांच म्हणटा की आमी पब्लीक पार्टिसिपेशन एनकरेज करता आनी कितें दिसना पण ते म्हणटा. पण कितलेशे जाणांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले काय घेवंक नासले आनी घेवंक नासले जाल्यार कित्याक घेवंक नासले हाजेर उत्तर हे सरकाराक दिवचें पडटलें. कितली जमीन वतली, कोणाची जमीन वतली, गव्हर्मेंटा कडेन जमीन आसा काय जमीन ना दिवपाक, तांकां उदक दिवपाक आसा काय उदक ना, कितें ट्रक आयले, फाल्यां रेल्वेच्यो वॅगन्स आयली आनी कितें आयली, धुवपाक हजारांनी लाखांनी लिटर उदक जाय पडटलें. खंयच्यान येतलें उदक? हांगा पिवपाक लोकांक उदक ना. उदक ट्रक धुवपाक उदक खंयच्यान येतलें? सॅनिटेशनाचेर तांकां सॅनिटेशनाचो प्रश्न येतलो, तांकां संडासा खातीर न्हावपा खातीर लेबर येतले, हजारांनी लेबर येतले. आमकां खबर आसा गोंया भायर खंयचे व्हडले मेजर रेल्वे जंक्शनाचेरूच तुमी पळया, कंटेनर टर्मिनलाचेर पळया, थंय परिस्थिती कितें आसता ती. आमी सांगला न्ही, अवर डिमांड इज दॅट गव्हर्मेंट शूड कम आउट विथ अ व्हायट पेपर ऑन दीस प्रपोज्ड multimodal logistics park. What is this multimodal logistics park? What is it is going to involve? What is the land that will be required? How much jobs will it create? What kind of jobs will it create? हांच्यान ऑलरेडी विकला, अर्दे गोंय विकला, फुडलें उरला तें विकून उडोवपाचें आसा हे असले प्रोजेक्ट हाडून. आनी हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकारान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आमी क्रिटिसायज करपाक म्हणून न्हय, ऑपोजिशन म्हणून क्रिटिसायज करपाक किंवा इलेक्शनां फाल्यां येतली बीजेपी क्रिटिसायज करपाक तोपपाक मेळटलें म्हणून हो विशय काडलेलो ना. हो विशय प्रत्येक गोंयकाराचो, प्रत्येक गोंयच्या स्टुडंटाचो, प्रत्येक गोंयचे युवकाचो, प्रत्येक गोंयच्या अनएम्प्लॉयड भुरग्याचो, प्रत्येक गोंयकाराचो हो विशय आसा आनी गोंयकाराच्या फुडाराचो हो विशय आसा.